मार्चा मेरेन गोंय जातले जवळ बंद. गाडयो गोंयांत येवच्यो नात, पर्यटक नात, शिक्षकय घरा, उद्देग उरतले बंद. मुख्यमंत्र्याची घोषणा. दोतोरांनी काढली कोरोनाचेर मार्गदर्शिका. कितें करचें, कितें करचें न्हू, कितें घेवची जबाबदारी, कोरोनाची साखळी तोडची कशी. गोंयच्या हॉटेलवाल्यांक फुटलो मनीसपणाचो पानो. आडकून पडिल्ल्या परदेशी पर्यटकांक दवरतले फुकट. खाण जेवण लेगीत साप उणेदारान. पर्यटकांच्या दोळ्यांत आयली दुकां. कोरोनाचेर वावड्यो पातळयल्यार कडक कायदेशीर कारवाय. विश्वजीत राणेची शिटकावणी. जिल्लोधिकाऱ्यान मारलो प्रसार माध्यमांक उलो. येवकार, हांव सुशांत गावस. पळोवयात खबरो विस्तारान. गोंयांत येवपी सगळी प्रवासी वाहतूक बंद केल्या. पर्यटकांक घेवन येवपी गाडयो, शिमेवेल्यान राज्यांत येवपी कामगार आनी हेरांचेरय बंदी घातल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन जाहीर केल्ल्या जनता कर्फ्यूक पाळो दियात. मुख्यमंत्र्यान गोंयकारांक आवाहन केलां. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शेनवारा म्हत्वाची बसका आपयल्ली. ह्या बसकेक वेगवेगळ्या खात्याचे प्रमुख अधिकारी आनी राजकीय पक्षांचे मुखेली हजर आशिल्ले. खाजगी आस्थापनांच्या धन्यांनी खबरदारी म्हूण आस्थापनां बंद दवरची, कामगारांचो पगार कापचो न्ही, जाणट्या आनी सान पिरायेच्या भुरग्यांनी घरातच रावप. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आवाहन केलां. देवळां आनी चर्चींनी वचपाचें टाळात. तशेंच धार्मीक कार्यावळींनय वांटेकार जावं नाकात. आज सांजे 12 वरांतल्यान आमी ऑल टायप ऑफ पॅसेंजर व्हेकल्स ज्यो आमच्या शेजारी राज्यांतल्यान महाराष्ट्र किंवा कर्नाटकांतल्यान येता त्यो आयज रातच्या सगळ्यो पॅसेंजर व्हेकल्स आमी स्टॉप केल्या. म्हणजे ऑल टुरिस्ट व्हेकल्स ऑल्सो वी हॅड स्टॉप्ड एक्सेप्ट गोवन व्हेकल आसत, गोवा पासिंग आसत आनी गोंयकार कोण भायर गेल्लो आसत जाल्यार तो येता आसत जाल्यार ताका एंट्री दिली वयतली. गुड्स ज्यो काही भाजी आसतली, दूध आसतलें किंवा रॉ मटेरियल्स जर बाकी कितें घेवन येता आसत, गुड्स आसत जाल्यार फाल्यांच्यान, म्हणजे आज आमच्या कडेन थर्मल गन फाल्यांच्यान एवेलेबल जातली, जाल्यार तांकां फाल्यांच्यान थर्मल स्कॅनर गन हे चॅक करूनच बाउंड्री वयल्यान तांकां भितर सोडले वयतले. ते स्पोर्टिंग इव्हेंट कॉम्पिटिशन्स गोंयांत वेगवेगळे कडेन प्रायवेट जर कोणी ऑर्गनायज करता आसत जाल्यार तेंच्यांनी ते करचें न्ही, ही आमची सिन्सियरली रिक्वेस्ट आसा. आमी परमीट करचें ना. इवन दो प्रायवेट हॉटेल्स आनी ज्या जाग्यार जर खंयसरी करता आसत जाल्यार सुद्दां तेंच्यांनी टील 31 मार्च 2020 पर्यंत ते पोस्टपोन करचें. फुडली इन्स्ट्रक्शन्स जी आसा ही 31 मार्चा उपरांत तांकां वयतली. आमी ऑपरेशन ऑफ रेंट अ कॅब, कार, बायक ज्यो रेंट अ बायक आनी रेंट अ कार आसात ह्यो 31 मार्च आयज 12 वरांच्यान आमी तेंचे लायसन्स सस्पेंड केलां. सगळ्या गोंयच्या जनतेक आवाहन करतलो, विशेष करून भुरगे आनी जाणट्यांक तर आसा तुमी 23 मार्चा उपरांत सुद्दां गरज नासतना घरांतल्यान भायर सरूं नाकाच. जेका सामकीच गरज आसा तांच्यांनीच घरांतल्यान भायर सरचें, अदरवायज घरांतल्यान आपल्या भायर सरचें न्ही, आपल्याच घरांत रावचें अशें म्हजी रिक्वेस्ट आसा. सगळ्यांनी भेलपुरीवाले आसतले, स्ट्रीट फुडर्स जे ते सगळ्या म्हणजे म्युन्सिपालिटी एरियान, कारण एक तर टुरिस्टूच आसचो ना म्हणटा परत ताका कस्टमरूय कमी आसतले, त्या खातीर तेंच्यांनी बंद दवरप हें योग्य आसा अशें म्हाका दिसता. ते लेबर्स जे आसा हे भायल्या स्टेटींतल्यान हांगासर मागोवचे न्ही. सांगून जो कोणा कडल्यान केन्ना इन्फेक्शन राज्यांत येत त्या खातीर क्लोज AC हितूंतल्यान काम करता तांच्यांनी तर हें बंद करप अत्यंत गरजेचें आसा. योग्य जतनाय घेवपा बराबरच सरकारान घालून दिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वाक पाळो दियात. मुख्यमंत्र्यान गोंयकारांक आवाहन केलां. एकामेका कडेन संपर्काक येवंक दिवं नाकात. कोरोनाची लक्षणां आशिल्लो मनीस दिसल्यार 104 नंबराचेर फोन करात. कारण 3rd फेजीन आमी पावल्ले आसा. एखादो कोणूय खंयसरी येवपाक शकता. त्या खातीर म्हणजे नाटकां आसतली किंवा कसलोय उत्सव आसतलो, आमचे देव गांवांनी भोंवतात शिमग्याच्या निमित्तान, म्हणजे हे सुद्दां म्हाका दिसता बंद करप अत्यंत गरजेचें आसा. फुडले 31 तारखे पर्यंत तरी कोणीच खंयसर सार्वजनीक जाग्यार देवळान, मास्क किंवा चर्च येवन प्रार्थना करच्यो न्ही अशें म्हाका दिसता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन जाहीर केल्ल्या जनता कर्फ्यू पाळात अशें आवाहनय मुख्यमंत्र्यान केलां. हॉटेल्स आनी रेस्टॉरंट बंद आसतले. तशेंच शक्य आसल्यार शिक्षकांनी घरांतल्यान काम करचें ह्या विशीं शिक्षण खात्यान परिपत्रकय काडलां. हांव समेस्त गोंयकार भावा भयणींक सगळ्यांक उलो मारता आमच्या आरोग्याच्या दृश्टीन आनी कोरोना व्हायरस COVID-19 हाजी खंय तरी चेन ब्रेक करपा खातीर ज्या दृश्टीन आमी म्हणटा 2nd फेजींतल्यान 3rd फेजींत वयता आसतना
जर 12 वरांचो एखादो 14 वरांचो ब्रेक जालो जाल्यार निश्चितच हाजी लागवड जी जावपाची आसा ती जावची ना. देशभरांतल्या सगळ्या जनतेक म्हटलां की आमी सगळ्यांनी हो जनता कर्फ्यून सहभाग दिवचो, सगळ्यांनी सहकार्य करचें. कोणीच आपल्या घरांतल्यान भायर सरचें न्ही अशें म्हटलां. विदावट जे फक्त एसेन्शियल सर्विसीस जे मेडिकल सर्विसीस आसात, गोवा मेडिकल कॉलेज किंवा हॉस्पिटल्स किंवा प्रायवेट हॉस्पिटल्स ह्या जाग्यार जे काम करता त्याच लोकांनी किंवा एखादी मेडिकल शॉप चलयता तेणीच. अदरवायज 7 उपरांत शक्यतो म्हाका दिसता आमी एसेन्शियल सर्विसीस म्हणून दूध किंवा पेपर सुद्दां 7 उपरांत हाडूंक वयचें न्ही. आमी प्रायवेट कंपनीज तांकांय अपील केला, इंडस्ट्रीज इवन दो बाकीच्या सगळ्या सॅक्टरांतल्या लोकांक अपील केला की कोणीच फाल्यांच्या दिसा कसलेंच काम दवरचें न्ही. इवन दो सगळ्यांनी पॉलिटिकल लिडर्स सगळ्यांनी स्वता ठरयलां की स्वता आपूण घरान रावन फॉलो करतलो. ताज्या खातीर हांव परत एकदां म्हणजे सामकीच एमर्जन्सी आसा ताणेंच घरा भायर सरचें. इवन दो फाल्यां मिडिया हावजीस हांच्यांनी बी फाल्यां दीसभर कोणीच भायर सरचें न्ही किंवा खरेंच जनता कर्फ्यून सहभागी जाला काय ना हें पळोवपा खातीर तुमी सुद्दां रस्त्यार येवचें न्ही. आतां हॉटेल एंड रेस्टॉरंट हांच्यांनी 31 मार्च पर्यंत बंद दवरपाची डिसिजन घेतली. परवरेचेर आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. ही बातमी आमचे खातीर सगळ्यात म्हत्वाची. इंडियन मेडिकल असोसिएशनाच्या गोंय फाट्यान कोरोना लागीं कशें झगडप हेची मार्गदर्शिका काडल्या. कोरोना आमकां बादचो न्हू म्हणून कितें करचें न्हू, कितें खबरदारी घेवची आनी कोरोना पातळटा तेची साखळी कशी तोडची हेची सविस्तर माहिती दिल्या. पळयात. ही मार्गदर्शिका काडल्या इंडियन मेडिकल असोसिएशनाच्या गोंय फाट्याचो अध्यक्ष डॉक्टर एस सॅम्युअल अरवट्टेगीन. कोरोना लागीं कशें झगडप, दोतोरांची मार्गदर्शिका. पयली खबरदारी, हात धुयत रावप ही सगळ्यांत चड परिणामकारक खबरदारी. साबणान 40 ते 60 सेकंद हात खसखसून धुयात. साबण नासल्यार 70% अल्कोहोल आशिल्ले सॅनिटायझर वापरात. सॅनिटायझरान 20 ते 30 सेकंद हात चोळात. हेर खबरदारी, टिश्यू पेपर घेवन खाकात, मागीर पेपर कोयरात उडयात, नाजाल्यार धुयिल्लो लेस वापरात. हात लायिल्ल्यो सगळ्यो वस्तू धुयात. जमीन दाराच्यो मुठी हँडलां धुयात. लोकांनी कितें करचें? जोर खोकली स्वास घेवंक त्रास जाता जाल्यार रोखडोच दोतोराक दाखयात. कोरोना दुयेंता वांगडा संबंद आयल्यार रोखडोच दोतोराक आफयात. कोरोनाची लक्षणां दिसल्यार हॉस्पिटलांत वचपाक 108 वा दुसरी ॲम्ब्युलन्स आफयात. कांय जावंक ना वा लक्षणां सादी आसली तरी शक्य तितले घराच रावात. तुमचो संबंद हॉस्पिटलांनी वा ओपीडींनी येवपाक दिवं नाकात. फकत कोरोनाची लक्षणां आसात वा पेशंटा वांगडा आसात जाल्यारच मास्क घालात. लोकांनी कितें करचें न्हू? दोळ्याक, नाकाक वा तोंडाक धुय नासतना हात लायनाकात. लोक आसात थंय वचनाकात. एकमेका पासून 6 फूट पयस रावात. दुयेंत आशिल्ल्या पासून तर 6 फूट पयस रावातच. सद्याक बेठ्ठेच मास्क घालून भोंवनाकात. बारीक लक्षणां आसल्यार बेठ्ठेच दोतोरा लागीं धांवनाकात. गोवा 365 ब्युरो, पणजी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोरोना व्हायरसाचो राज्यांतर्गत वाहतुकीचेर परिणाम जाला. गोंय सरकारान राज्यांतर्गत वाहतूक करपी बशी, ट्रॅक्स आनी टेम्पो ट्रॅव्हलरांचेर बंदी घातल्या. पूण ज्यो फॅमिली आपल्या कारींनी गोंया येतात तांची तपासणी करून तांकां सोडून दितात. पूण ट्रॅक्स आनी टेम्पो ट्रॅव्हलरांतल्यान गोंया येवपी पर्यटकांक शिमेवयल्यान परतून धाडटात. तेच बरोबर धार्मीक कार्यावळी आनी लग्न कार्या लेगीत बंद करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत व्हिडिओ कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान हे विशीं प्रधानमंत्र्या कडेन उलयलो. ते उपरांत आवश्यक जतनाय घेवपाक सुरवात केल्ल्याचे भलायकी मंत्री विश्वजितान सांगले. तशेंच 144 हे जमावबंदी कलम लागू केला. देखून 5 परस चड जाणांक एकठांय येवपाक मेळचें ना. तशेंच कदंब आनी खाजगी बसवाल्यांक खातीर म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्यात. परिस्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर 28 मार्चाक बसका आपयल्या. गोंयकारांनी प्रवास टाळचो अशें आवाहनय भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन केलां. तशेंच सगळ्यो प्रेस कॉन्फरन्स व्हिडिओ कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान जातल्यो. Earlier we were issuing advisories, but now directions have been issued. Yesterday also somebody brought to our notice there's some wedding happening in one of the 5-star hotels, so we sent a message to the collector to immediately shut it down. We are not going to allow any mass gatherings. We are not going to allow any gatherings of more than 5 people anywhere in the state of Goa.
As we speak, last night orders have been issued for Section 144 in the whole state of Goa. 144 is in force. No gatherings take place. This is in public interest. Social distancing in buses also, those guidelines are being issued to private bus operators. 144 being in place, there is no question of any kind of religious function or religious festivities. No temple function, no church functions, no nothing. Everywhere there cannot be anything more than 5 people is banned and stopped in the state of Goa with immediate effect. These buses will be stopped immediately, interstate buses. Apart from that, we are also tweaking the thing so that only cars that go and come, families that go and come between Belgaum and Goa, they will be checked at the borders, and we'll be using thermal guns there to check. So that arrangement Secretary is in the process of doing. No tracks, travelers, all will be allowed into state of Goa. Tourist movement and all, anybody we feel is like a touristic passenger, we are giving authorities and the PSIs on duty there to send the vehicle back. We do not want these vehicles to come into Goa. आपत्कालीन स्थिती सोडल्यार बाकीच्या बारीक सारीक गजालीं खातीर लोकांनी ओपीडीनी येवचें न्हू अशें आव्हानय भलायकी मंत्र्यान केलां. कोरोना व्हायरसाच्या दुबाविताक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती करून घेवपाक न्हयकार दिवपी खाजगी हॉस्पिटलांचे परवाने रद्द करतलो. Is that only if you need to go to the hospital, go, but don't go and crowd the OPTs for routine matters. Whatever you can do, I mean, you can postpone surgeries or many other things which are mandatory and important and to be immediately tackled. Yesterday we were told that one hospital refused to admit a suspect. I've just got from Dr. Rajendra Desai the name of the hospital, and I will be instructing Secretary Health today through the collector to issue a show cause notice. If this repeated by that hospital again, we will be forced to cancel the license of the hospital. We will not think twice before cancelling anybody's license. Nobody will be spared. Every hospital, we can requisition any number of beds. So I'm just making you aware. केन्ना प्रश्न आसता मिडियाचो की बाबा आमी बेड क्वारंटायन फेसिलिटीज कितें केल्ले आसा. आमी जसो रिक्वायरमेंट येता तशे प्रायवेट हॉस्पिटलांतल्यान आमी तितके एरिया आनी तितके बेड्स आनी तितके वॉर्ड्स आमी रिक्विजिशन करपाचो अधिकार ह्या एक्ट अंडर आसा. अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. कोरोना व्हायरसाक लागून कितलेशेच परदेशी पर्यटक गोंयांत आडखून पडल्यात. परत वचपाक विमानां नात, पयशे सोंपल्यात आनी परत वचपाक केन्ना मेळटले हें खबर ना. अशा वेळार गोंयच्या हॉटेलवाल्यांच्या मनीसपणाक ओतो येयला. रावपाक तांकां फुकट दितले आनी खर्च जाता तितलेच पयशे जेवण आनी ड्रिंक्सांचेर घेतले. गोंयकारांचे हे नीज गोंयकारपण पळोवन ह्या इंग्लीश पर्यटकांच्या दोळ्यांत दुकां आयली ना जाल्यार अजाप. पळयात हो मनीसपणाचो वजरो. We're going to be possibly stuck in the country that's not ours. We don't know people, and these have made us part of the family. It's the first time we've stayed here, and they've just been absolutely amazing. Me personally, I'm really scared, and I just really want to go home. It's not possible, so we've got to wait it out. These guys are making it bearable for us. गोंयकारांचे काळीज व्हडले अशें सगळेच म्हणटात. एके वटेन पर्यटनाच्या सिजनाक लागून त्यांचो धंदो बसला, तरीकूय आडकून पडिल्ल्या पर्यटकांक लुटचे नात. वेल्यान तांकां मजत करतले अशें तांणी थारायलां. पळयात. आमी आतां हे व्हायरसा लागून जितलो लोक आटकून उरतलो, ज्यो फ्लायट्यो बंद जाल्या, कांय फ्लायट्यो काल मेरेन गेल्या. आयज राशन चार्टर निमणो वयता आयज, आनीक निमणे येयल्ले ते इंग्लीश ट्युरिस्ट आनीक एअर नेशनां उरपा शकता. आनी अशें म्हण तेंचेर भंय पडोन दीस आनी रात तेच खबरो विचारतात ते आतां जातले कितें ते. 31 मार्च देखून एअरलायनीन तांकां सांगलां आपण 1 एप्रिलाक सांगतलो तांकां नेक्स्ट प्लॅन कितें आसता. पूण हें फुडें वचोन घोडे ते व्हरपाक शकता, आनी उरिल्ली जाल्यार तेमकां देस्पेदाक हिंगा गोंयांत रावपाक कठीण जावपा बी शकता. 1 हप्तो 2 हप्तो अशें ते व्हरपाकूय बी शकता. अशा वेळार आमी स्मॉल एंड मिडियम हॉटेलियर्स म्हणजे ल्हान वर्गांतले जे हॉटेलियर आहा, मध्यम वर्गांतले जे हॉटेलियर आहा, तेमी डिसिजन घेयला की हे गेस्ट आमगेर तरी आटकून उरले वो कोणागेर आटकून उरले जे FRO फॉरेन ऑफिसा कडेन गोंयच्या फॉरेन ऑफिसा कडेन रेजिस्टर जावन हॉटेलांनी रावताले तांकां आमी फुकट रावपाक दितले. दुसरे ते उरोन तांकां जेवणाचो जो आनी पिवपाचो जो दिसपेस जातलो तो फक्त एट कॉस्ट, म्हणजे
जे ड्रिंक व जे उदक घेवपाक कॉस्ट प्रायस पडटा तेजेर जे गोंया येयल्ले लोकांक बरे भाशेन तांकां कसलेंय टेन्शन दिनासतना कसले बिना चिंता तेमी रावचे गोंया अशें आमचो उद्देश. An incredible thing to do, bearing in mind the awful season that the small hotels, even more than the large hotels, have suffered this season due to toxins going down. So it's been very, very tough for them. So to offer this is so great and so wonderful. It shows such a wonderful human spirit as well. And obviously what's going on in the world at the moment it is worrying. But as you say, but what we were just told is fantastic news. Really appreciate it. We only budget for a couple of weeks each year, and obviously we haven't got endless money. And then we don't know whether to budget now, save money for extra flights. Is the flights going to cost more, or what? It's trying to budget for the unknown, and this is really what the hoteliers are doing. It really puts your mind at rest a little bit, you know. पयलींच थॉमस कुका सारक्यो जागतीक पावंड्यावेल्यो ट्रॅव्हल एजन्सी बंद जाल्ल्यान ह्या वर्सा पर्यटन शेळिल्लें. तेतून कोरोना व्हायरसाचे आरिश्ट येयले आनी पर्यटन पुराय कोसळ्ळें. सुरवातेक थॉमस कूक बंद पडून बरेचशे धाकटे हॉटेलरांक त्रास जाले कित्याक ल्हानशे हॉटेलियर जे आसले ते थॉमस कुका कडेन 50% 70% बुकींग आसलें. आनी आतां हे कोरोना व्हायरसाक लागून सिजनांतले टेल एंडाक जाला म्हूण लुकसाण मातशें कमी पूण 45 डेज सिजनांतले कमी जाले. खास करून राशन मार्केटांत तरी 2 म्हयन्याचे बिझनेस कमी जाले. हे सगळे चित्र तरी घेतलें जाल्यार दर एक हॉटेलियर एक 30% तरी उणें आसतलो. 30% तरी धंद्यांत कमी धंदो केला आसतलो. करमणेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. कोरोनाविषयी सोशल मीडियाच्या माध्यमांतल्यान वावड्यो पातळप्यांचेर कायदेशीर कारवाय करतले. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन शिटकावणी दिल्या. जाल्यार दुसरे वटेन पत्रकारांनी कोरोनाविषयी बातमी दितना जतनाय घेवची अशें आवाहन दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान केलां. कोरोनाच्या दुयेंतीविशीं चुकीची माहिती दिल्ले बायलेचेर FIR नोंद करून तिचेर कायदेशीर कारवाय करतले अशें विश्वजितान सांगलें. And as far as Dean is concerned, I've already told Dean, whoever that lady from Taligaon was, he has to file a FIR on that lady and take criminal action on that lady for playing a hoax. Second thing, which is yesterday some people from the media asked me, and today I had a discussion with Secretary Health. Anybody forwarding fake messages can be prosecuted under the law, under this act, and we will do it. If we find anybody's number being forwarded or anybody forwards something which is not authentic and doesn't have a source, we will immediately file complaints on that mobile number and take strict action. Anybody providing false information is not going to be allowed. Anybody reporting any false information is not acceptable. And as a result, what I would appeal to the media is आमचे ग्रुप जो हा मिडियाचो ग्रुप तुम्ही सगळे हा तुमकां जर म्हाका स्पेसिफिकली कितें प्रश्न विचारना म्हाका विचारपाक काय हरकत ना. कोरोनाविशीं कसलीच चुकीची माहिती प्रसिद्ध जावची न्ही हाची पत्रकारांनी जतनाय घेवची अशें दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी अजित रॉयान सांगलें. Some disturbing news items doing rounds. Earlier it was in social media, then it came in print media also, which is very disturbing. Please understand these are extraordinary circumstances. All of us are fighting a crisis. Society as a whole has to fight and everybody has a role to perform. Administration and government is doing their role. I request citizens to perform their role, and media persons, media houses have very, very important role, because through your channel only, through your forum only, we speak to people. So let me say it once again that please behave responsibly. This appeal is for all the citizens of Goa and all those who are coming to Goa. If at all you get to know something, I request you to confirm it from authentic sources. For you, authentic source is district administration, and by district administration I mean district magistrate. And then, since we are talking about this health crisis right now, you can also approach health officials of state government. I have issued an order under section 144 of CRPC prohibiting rumors of any kind. Anybody indulging in this kind of mischievous activity, we are going to take very strong action, legal action against such people.
मडगावच्यान खबराकार संदीप तुयेकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. वास्कोचे क्वारंटाईन सेंटर हो राजकारणाचो विषय जावन रावला. पयली विरोध केलो, उपरांत तेको दिलो आणि आता मिलिंद नाईक आणि ताचे वावुरपी म्हणटात तांकां हे सेंटर नाका. मिलिंदाचे हे दुहेरी भूमिकेचेर काँग्रेस नेतो संकल्प आमोणकरान प्रस्न उपरासला. आता मिलिंद नाईक म्हणटा हे गजालीचेर राजकारण करूं नाकात, जाल्यार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा जिल्लोधिकाऱ्यान ह्या विशयाचेर निर्णय घेवचो. मुरगांवा येवपाशिल्ल्या हे केंद्राक मिलिंद नाईक आणि ताच्या वावुरप्यांनी बुधवार दीस खर विरोध केल्लो. मुरगांवच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक घेरावय घातिल्लो. उपरांत हो प्रस्ताव रद्दय जाल्लो. भाजपा मंडळान पत्रकार परिशद घेवन तांची ह्या केंद्राक कांयच हरकत ना अशें म्हणून सांगलेलें. पूण ते खातीर तांणी थळाव्या लोकांक विश्वासात घेवपाची अट दवरलेली. उपरांत संकल्प आमोणकर ह्या विशयाचेर उलयल्लो. पळयात क्वारंटाईन सेंटरा वयल्यान सुरू जाल्ले हे घाणेरडे राजकारण. हे कॅन्सल जाले म्हणल्यार लोक सध्या शांत जाला. लोक बॅक टू पॅव्हिलियन, लोक शांत झालेल्या लोकांक आता जर समजा फुडें फाटी जर गरज आयली आणि अशें दिसून येयलें की जशें मडगांव ESI सेंटर केलेलो आसा, जशें चिकालीम कॉटेज हॉस्पिटल केलेलें आसा, जशें SMRC केलेलें आसा, आणि हांव देवा कडेन अशें मागता की आमच्या ह्या गोंयच्या भुमीचेर तो रोग येवचोच न्हू. पण समजा येयलो आणि गव्हर्मेंटाक जर अशी काही पावलां घेवची पडली की ठिकठिकाणी जर अशें सेंटर करचे पडले जाल्यार गव्हर्मेंटान किंवा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसान पयलीं लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवप. एक ग्रुपाक धाडून ताणें डेप्युटी कलेक्टराकडे ओपोज केलो आणि काल तेजोच एक ग्रुप प्रेस कॉन्फरन्स घेता की आमकां प्रॉब्लेम ना, हो सेंटर थंय येयलो जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना, बट लोकांक हेजे बद्दल जागृताय दिवपाची म्हणून. आयज मिलिंद नाईक दोन भाशेन खेळपाक लागला. स्वता एक ग्रुपाक धाडटा, ओपोज करता, परत दुसऱ्या ग्रुपाक धाडटा आणि आमी ताका सपोर्ट करता म्हणून. मंत्री म्हणून आणि मुरगांव मतदारसंघाचो आमदार म्हणून सगळ्या गोंयच्या लोकांक आणि सगळ्यांक असो नमस्कार करून कोपरा पासून नमस्कार करून आणि मुरगांव मतदाराच्या आमच्या सगळ्या लोकांक सांगता की हेतून पॉलिटिकल करू नका. आसता कितें रॉंग मेसेजीस वयता किंवा आमच्या भितून एखाद्रे कोण उलयतना जर चुकलो जाल्यार ताका माफी करा, म्हाकाय माफी करा, आणि माझे कडेन चुकल्यार म्हाका येवन सांगा पयलीं साहेब हें तूं उलयलें रॉंग जालें. आनी त्याच्या नंतर तेचे पॉलिटिकल करचें म्हणून कोणी जर बेश्टो हें घेतलो की आमकां कांय खबर ना, मिलिंद नायकान कांय करूंक ना, जाल्यार तेणी म्हाज्या वांगडा रावलो ताका कळपाचें हांव केलें कितें तें. तेणी काडलो, त्या बरोबर आमचे कार्यकर्ते चाळवले. साहेबान इतलें केल्या उपरांत आमच्या खातीर एक कोण तरी स्टेटमेंट घेता म्हणून आमचो अध्यक्षान एक म्हाका सांगून प्रेस घेतली. त्या प्रेसान त्यांनी सांगताना एक लायन कितें तरी चुकोवन तेचे कडेन घाला. त्याच्या मतीन त्याच्या वतीन हांव सगळ्यांची जाहीरपणे माफी मागता. There are some people who are trying to tell us where we should have the corona quarantine. It is nobody's jurisdiction. The collector will decide. Ultimately, we are taking care of Goan people, and nobody can tell us where we should have a quarantine facility, where we do not have a quarantine facility. Nobody should be interfering in these things. This is a decision the Secretary Health along with the collectors will take. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.